नमस्कार. आज हांव तेंडल्याची तिखशी आमची तळासण करून दाखयता. ही तळासण करच्याक पाव किलो तरणी तेंडली घेतला. तेंडली बरी करून धुवन घेवका आणि ताजी दोन्ही वाटेंची तोक कापून घेवका. ताजे नंतर एक तेंडली फातरान जराशी धाडून फोण घेवका. तेंडली अशी जराशी फुटका ताजेन मसाल भितर पर्यंत वता. आता सगळी तेंडली अशीच करून धाडून फुटोवन घेवया. आती तेंडली बरी करून शिजोवन घेवया. तेंडली कुकरात शिजोवन घेवका. हांव तेंडली अर्द पुळश तितले उदक घाला. शिजतना तेंडल्या लागचे तितले मीठ बी घालका. आणि आधी तेंडली 2 सिटिकान शिजोवन घेवया. तेंडली शिजून कुकरा प्रेशर बी कमी जाला. आता मी तळासणीक फण्ण घालून घेवया. तेल 2 व्हड चमचे घेतला. तेल होऊन जाले की 1 लहान चमची सासव, अर्ध चमची हिंगा पिठो, अर्ध चमचो हळदी पिठो, 1 व्हड चमची मिरसांगे पिठो आणि सुमार अर्ध वाटी आमसानी रोस घालका. ह्या फण्णातच गोड बी घालून घेवया. हांग हांवें 1 व्हड चमचे पातळ गोड घाला. पातळ गोड ना जाल्यार घट्ट गोड बी किसून घाल्यार जाता. फण्ण जरा मिक्स करून घेवया. गॅसा फ्लेम एकदम लो दवरा, ना जाल्यार फण्ण करपतले. आता शिजेल तेंडली घाल्या. तेंडली शिजेल उदक बी घालका. आता ही जी पातळ ग्रेव्ही आसा ती दाट जावन येतपर्यंत शिजोवन घेवया. गॅसा फ्लेम हायच दवरका. वयल्यान धापून बी शिजयल्या जाता. करपूच्या नामण मदी मदीच चेक करते रुरा. अशी लोणच्यावरी दाट जावन येवका. हांगाच तुम्ही एक पट्टी तिखसाण आमसाण चेक करा. जर कमी अशी दिसल्यार आनी थोडे मिरसांगे पिठो, गोड ना जाल्यार मीठ घालून घेवचें जाता. आता ही तळासण रेडी जाला. ही तळासण शीता बरोबर साईड डिश म्हणून घेवचें जाता. चपाती, पोळ्याक, भाकरेक बरोबर घेवचें जाता. सगळ्यात बेस्ट कॉम्बिनेशन. सेम मस्का सांगेच बी तळासण करचें जाता. ही तळासण ट्राय करा. कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.